येवकार हा समृता खणगावकर. सुरत पळयचे हेडलाइन्स. उगवे महामार्गाच्या बांदकामाक लागून थळाव्यांक शेती लुकसाणीक दिवचे पडटा तोंड. सर्व्हिस रोड बाबतीतय बेगीन घेवचो निर्णय, ना जाल्यार करतले धरणे आंदोलन. थळाव्यांनी कलेक्टराक दिल्या शिटकावणी. गोंयांत कोयराचे राशी सयत वाडल्यो कोयराच्यो कागाळी. दिवचल मयेच्या 3 जाण वाठारांतलो कोयर पिडपाक लागला लोकांक. गोंय हे आपल्या संस्कृतायेक लागून आसा बरेच फामाद. असोल्डा वाठारांतले लोक 100 वर्सां आदले इंत्रूज मनयतात व्हडा उमेदीन. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उगवे वाठारांत महामार्गाच्या बांदकामाक लागून थळाव्यांक शेती लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा. सर्व्हिस रोडा बाबतीतय प्रस्न पडला. जाता तितले बेगीन निर्णय घेवचो, ना जाल्यार धरणे आंदोलन करतले अशें थळाव्यांनी कलेक्टराक निवेदन पत्र दिताना शिटकावणी दिल्या. धारगळ ते उगवे मेरेन तयार जावपी महामार्ग रस्त्याक लागून थळाव्यांची शेतां इबाडल्यात. सर्व्हिस रोडय करूंक नाशिल्ल्यान थळावे तिडकल्यात. थळावे कागाळ घेवन कलेक्टराच्या ऑफिसांत पावले. थळाव्यांचे पत्र सरकाराकडेन पावयतलो आणि जाता तितले बेगीन हे काम पुराय करतलो अशें आश्वासन कलेक्टरान थळाव्यांक दिला. काम बेगीन पुराय जावपाक जाय, ना जाल्यार धरणे आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी कलेक्टराक दिली. पण धारगळच्यान जर आमी पत्र देवी गेले जाल्यार हायवे जो केला हो हायवे पूर्ण अनियोजित आसा. काय तेजे प्लॅनिंग ना, सर्व्हिस रोड्स ना. सगळे खबर आसले की दोन्ही बाजू गांव आसा, दोन्ही बाजूक शाळा आसा, दोन्ही बाजूनी शेतां आसा. कसलोच विचार न करता हो हायवे केल्लो आसा. आयज जर आमी पळयलें जाल्यार ती मिटींग जाली कलेक्टरा बरोबर आनी जे PWD हायवेचे ऑथॉरिटी आसले, ऑफिसर आसले, ते स्टेटमेंट जर पळयले जाल्यार एक मनान राग येता की कसो स्टेटमेंट करूं शकता एक अधिकारी. तो सांगता की ताका कायदो जावो म्हणटा लँड एक्विजिशन करपाक, पूण ह्याच MBR कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. तुमी जर पाणी करशात, धारगळ टू पत्रादेवी हेंच्यांनी सायडीतले दोंगर आहा ते खरपून उडयल्यात, काबार केल्यात आनी ती माती आसा पळय ती हायवे घेतल्या. हांकां कोणी परमिशन दिला? कोणी परमिशन दिला? म्हाजो प्रश्न आहा तांकां. तुम्ही शेतां माती काढून शेतान घातल्या, ती शेतांतली माती थंय पिड्यार शेतां पिड्यार करून उडयल्या. ती परमिशन कोणी दिला तुमकां? आयज उगवे गांवानूच तुमी वयशा ते हे चल्ला ग्राउंड आसा, ते ग्राउंडाचेर सगळें सामान आसा, ताका कोणी परमिशन दिला? सो हे एकंदरीत गजाली कळटा की हय वाली कोण ना, अंधाधुंद वेपार चल्लेलो आसा आनी लोकांक मरणाच्या दारार व्हरून सोडटा. आयज खरोखर म्हाका बरें दिसता की उगवे गांवच्या गांवान सगळ्या ग्रामस्थांनी इनिशिएटीव घेवन कलेक्टरा कडेन येयल्लो आसा. ह्यान फुडें जो इश्यू ते धरतले म्हाजो पूर्ण पाठिंबो आसा, हांव तेंच्या बरोबर आसतलो. तो लास्ट आनी बेस्ट म्हणटा तसो जे आमी आतां कितें ठरयलां की आयज जर तेंच्यांनी आयज पासून आतां स्टार्ट करता म्हटलो तो सर्व्हिस रोड, हो रस्तो सर्व्हिस रोड तेंचो चालू जातलो, चालू करतले. चालू ना केले जाल्यार आमी बसपाचें सांगले ते आमी धरणे आंदोलन धरतले. दुसरें म्हटल्यार सपोज हे इतलें जावंक ना आनी जर गव्हर्मेंटूय आयकना जाल्यार आयज हेच्या फुडें आमी हे जे PWDचे अधिकारी आहात आणि दुसरे म्हटल्यार हो कॉन्ट्रॅक्टर आहा त्यांच्या हेचेर आमी हे FIR हे करतले, रजिस्टर करतले. अशा सिच्युएशनाचेर पावलो आसा. एक तर हे जावंक जाय, ना जाल्यार गांवचें अस्तित्व नश्ट जायत गेला आणि त्या खातीर हे अस्तित्व टिकोवच्या खातीर पुढच्या पिढी खातीर कितें तरी करूंक जाय म्हणून हो आमचो हो प्रयत्न आसा. आयज कलेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिला खरें, पण त्याच्या बद्दल आमकां तितकी शाश्वती ना. पण आमकां हेचेर प्रखर आंदोलन करचेच पडटलें, त्या शिवाय हांकां कशीच जाग येवची ना. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी 2019 पासून प्रत्येक फावटी ते आमकां एश्युरन्स दीत आसात, अशें करुया तशें करुया आनी तशें करुया. आतां तेणी आमकां ज्या पुला कडेन काम चालू आसा थंय बायपास म्हणजे गांव रावलो एकी कडेन आनी थंयच्यान ते त्या पुला पोंदल्यान दिता म्हणून तांणी आतां कलेक्टराक सांगलां. म्हणून कलेक्टरा कडेन आमी विनंती केल्या की सायट विजीट केल्या शिवाय तुमच्या लक्षात हे कशें घेवचें ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. फोंडा ओपा ट्रीटमेंट प्लांटाची पायपलायन दुरुस्त करतले, ते खातीर बुधवारा उदकाची सोय तात्पुरते बंद करपाची नोटीस काढल्या. हे विशीं आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायकान पुराय म्हायती दिल्या. पळयात.
जे शटडाऊन केल्लो आसा तो पणजे आनी पार्ट ऑफ फोंडा हांगा शटडाऊन जाल्लो आसा. ताचें कारण इतलेंच की ही जी पायपलायन आसा उदक ओडपाची ती उदकाची पायपलायन एक ट्रॅक आयिल्लो आसा हांगा आनी हे ट्रॅक आयिल्ल्या कारणान ते रिपेर करपाचें आसा आनी नवें बसोवपाचें आसा. ताका लागून कमीत कमी तें काम करपाक 10 वरां लागतलीं. ताका लागून हे उदक मागीर ताजे उपरांत जे उदक सप्लाय करतले ताका लागून कमीत कमी रातचे 1 पर्यंत म्हाका उदक मेळचें ना अशें ताणें म्हटलेलें आसा. आनी हे उदक बेगीचे बेगीन दिवपाक ट्राय करतले तशें आमचो इंजिनियर जो आसा 600/750 MS लायन आसा रायझींग मेन पंपींग मेन म्हणटा पंपींग मेन 2-3 फावटी फुटली आनी हे तुमी पळयता हे जॉयंटाचेर फुटता आनी इट इज क्लोज बाय टू अवर पॅनल रूम आनी कंपाउंड. ताका लागून आमी ती रिप्लेस करता. पयलीं कितें करताले ती कट करताले दोनी उठताली तितलो पीस आमी करून दवरला तो ते परत वेल्डिंग करताले. ताका जवळ जवळ आमकां 9 ते 10 वरां लागतली. तोपर्यंत ते पंपींग आमचें बंद उरतलें एकाच प्लांटाचेर. बाकी सगळ्या प्लांटांचेर चालू उरतलें. सगळे टोटल 5 प्लांट आसा पळय 4 प्लांट चालू उरतले. एकूच प्लांट तो बंद उरतलो 40 मिनट. ग्रीन 10 वरां भितर लागतले का ग्रीन प्लांट ग्रीन पाइपलाइन और ना ब्लू पायपलायन पणजे वता पळय हें उदक थंय वता पणजे तुका इफेक्ट जातलो तो पणजे आनी टोटल तिसवाडी आनी पार्ट ऑफ फोंडा म्हणजे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो फक्त मडकय विलेज आनी कुंडय विलेज. पिवळचो फक्त केरी विलेज केरी सावयवेरें आनी वळवय इतलेच पार्टाक हे जातलो इफेक्ट जातलो. बाकी पण इफेक्ट जावचो ना. पणजेचे बाकीचे फोंडा पार्ट आसा पळय सगळ्यांक उदक मेळटलें. शिरोडा मेळटलें धारबांदोडा मेळटलें. कितलो टायमान मेळटलें उदक मागीर कितलो टायम वतलो? आमचे जवळ जवळ 9 ते 10 वरां आमकां लागतली अशी दिसता चड करून. मागीर पंपींग त्यानंतर परत आमचे पंपींग स्टार्ट जातलें. 9 आमी स्टार्ट करतले 9 आमचे पंप बंद उरतलो. त्यानंतर एक 9 ते 10 वरां आमचें काम सोंपपाक जाय. बाय 9 o'clock in the night परत आमचें पंपींग स्टार्ट जातलें. मे बी 1 ते 2 भितर आमकां पणजे उदक. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार इव्हेंटा करता पूण त्या उपरांताची जापसालदारकी घेवपाक अपेशी थारता वय. चोपडेच्या सर्कला कडेन इव्हेंट जाल्लो खरो पूण थंय लायिल्लो अस्वलाचो पुतळो जैसे ते आसा. तशेंच हो सर्कल उदरगतीची वाट पळयता. पर्यटन विभागाची आडनदर लोकांक सतावपाक लागला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पळया संदीप कामोलकराचो हो खासा रिपोर्ट. आमी सदांच ह्या सर्कलाचो आमी गोवा 365 कितले फावटी हायलायट केल्लेले आसा. हे जे सर्कल जावन आसा ते सर्कल आसा हे ट्युरिजम डिपार्टमेंट सांबाळटा आनी म्हाका दिसता तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. पयले 3 फातर आसलेले आनी तितून आतां हे अस्वल हाडून घातला. हो कोणें तरी आपलो एक इव्हेंट केल्लो आनी इव्हेंटाक लागून तेणी आपलो हे फाटल्यान जो अस्वलाचे हे दवरला पळय स्टॅच्यू दवरला तो दवरला आनी गेला. तेजो इव्हेंट जालो 2, 3 आनी 4 फेब्रुवारी आनी आयज जवळ जवळ 15 तारीख येत पावली. अजून आयज 13-14 तारीख आनी आयज मेरेन हो तेजो इव्हेंट जाल्लो आसा पण हे स्टॅच्यू थंयच आसा. आनी हो स्पॉट जावन आसा आपल्याक जाय जाल्यार कोणाचो जर प्रोग्राम आसा जाल्यार तेंच्यांनी हांगा बॅनर लाव येता नाजाल्यार कोण आपलो झेंडे हाडून लायता खंयच्याय पार्टीचे कोणूय हाडून हांगा लायता. हो स्पॉट तोच जाल्लो आसा. हो जो मेंटेन करपाक जाय आसलेलो तो मेंटेन नासल्या कारणान ही परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी कोणाचे कोण येवन हांगासर हे करता. तुमी हांगा पळयता आसतले की फाटल्यान हे मेंटेन नासल्या कारणान हेची ही अवतिकाय जाल्लेली आसा. सरकाराक आमी कितल्याशा फावटी तरी सांगलेले आसा की हे जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट करता ते ना जाल्यार हे करपाक तरी जायना. कित्याक अननेसेसरी हो कित्याक खर्च करता. हे 3 फातर घातले तितून आतां हे 4थें हाडून लचण लायलेले आसा. हे सर्कलाची जी अवस्था जी आहा न्हू आतां सामकी ही सामकी एकदम स्क्रॅप पोजिशनान हेजी पोजिशन सिच्युएशन आहा सर्कलाची. ह्या सर्कलाचे रॅलिंग मोडला. ह्या सर्कलाचे रॅलिंग मोडला. ह्या सर्कलाची दोन
जी ग्रास जालेली ग्रास डिजापियर जाला हांगर मेंटेनन्स झिरो आहा हेजो वाली सध्या हांगर कोण ना आनी हांगर एका इव्हेंट कंपनीन एक प्रोग्राम केल्लो हांगर इको इव्हेंट म्हणून कंपनीन प्रोग्राम केलो तो 3, 4, 5 कितें प्रोग्राम 2, 3, 4 एक्चुअली हो प्रोग्राम काबार जाला हे अस्वल आहा ते वयरूच बसलेले आहा थिंगार आनी हे सगळे कितें पेंटींग केलें तशेंच आहा आनी ते सांडून ते आतां हांगर आसा वो खंय गेले तें खबर ना पूण ही जबाबदारी कोणाची आसलेली ही जबाबदारी त्या इव्हेंट करायची आसलेली आनी पंचायतीन तेजेर लक्ष घालपाक जाय की तांकां ते काडून व्हरपाक सांगपाक एक खबर जाली आनी म्हाजी निवेदन की पंचायतीक की ज्या इव्हेंट करान हे बसयलेलो आहा स्टॅच्यू अस्वलाचे कितें जो आयडॉल बसयलेलो आहा तो काडपाक सांगपाची गरज आसा आनी सेकंडरी पार्ट हे जे फाउंटन सर्कल आहा हे सर्कल सगळें डॅमेज फूल डॅमेज जाल्लेलें आहा ह्या सर्कलाची पायपलायन जर पळयशीत जाल्यार जर गाडी कोण रॉंगली कोण गेलो सोरेकार बी पडलो जाल्यार ते पायप पोटान घुसतले तुमकां दाखयता आतां व्हिडिओ आनी ही ग्रास आतां हेजो मेंटेनन्स कोणूच करिना हेजे कोणूच केअर घेयना म्हणून हो आतां फूल बॅलन्स जाल्लेलें आहा एक डेजर्ट जाल्लेलें आहा आनी हे बऱ्यापैकी अलायनमेंट येवपाची गरज आसा मांद्रेच्या आमदारान हेजेर गंभीररित्या लक्ष घालून हे जे पायपलायन मोडलेली आहा हेजो परत बऱ्यापैकी पुनर्वसन करून हांगा तेका जाय जाल्यार आमी बरें तेका आमी आयडिया वी आर द कॉन्सेप्ट मेकर आमी जाय तेका बरे आयडिया दिवंक शकता लोकांचे आयडियाज दिवंक शकता आनी हांगर पैकी बऱ्या लिडरांचे कोणा तरी एक फाउंटन सर्कल डिजायन करूं येता सो व्हडलो एक्सिडंट जावच्या पयलीं ही जी हानी जावच्या पयलीं हे बेगीच्या बेगीन आमदारान करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. गोंयांत कोयराच्या राशी सयत कोयराच्यो कागाळी वाडत चल्ल्या. कोयराचे राशी आता सगळेच कडेन दिश्टी पडपाक लागल्यात. दिवचल मयेच्या तिखाजण वाठारांत कोयर लोकांक पिडपाक लागिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी सध्या मये मतदारसंघातल्या तिखाजण जे हातुर्लेच्यान लोक पणजे वतात तो रोड आनी तुमी पळयतात की ह्या जे खाजन म्हटल्यार की दुसरे वटेन मँग्रोव्स आसा आनी खाजन शेती बी हांगा फुडें मोठ्या प्रमाणान जाता. पूण आमी आतां पळयलां की पयलीं हो रस्तो सामको क्लीन आसतालो एक आनी आतां पळयत जाल्यार हांगा दुसरे वटेन मोठ्या प्रमाणान कचरो उडयल्लो आसा आनी जे खाजन म्हणल्यार थंय उदकूय आसा मँग्रोव्स आसा थंयसर सगळो हो कचरो उडयल्लो आसा. तातूंत बाटल्यो बॉक्सां तशेंच बाकी सगळे कचरो जो आसा तो उडयल्लो आसा आनी व्हडल्या पिशवेंनी पॅक करून तो उडयल्लो आसा. आमी दाखयत आसा की लोक कशे गार्बेज हांगा क्रिएट करता सगळे कडेन. गार्बेज डंपिंग सायट अशी आमकां दिसता. सगळेच कडेन कचरो दिसपाक आतां लागला. हो गांवांचो रस्तो एक सुंदर असो रस्तो पूण हो कचरो पडल्या कारणान जी हांगाची जी ब्युटी आसली ती सामकी नश्ट जाल्ली आसा. ज्या जाग्यार हांव उबो आसा त्याच गांवांत हांव रावता आनी तुमकां खबर आसतली मया गांव हो कितको सुंदर आनी सोबीत आसा म्हणून आनी जगभर मया गांवचें आमचें नांव पसरलें आसा. जेन्ना हे सगळ्यो गोश्टी आमी जगभर पावयतात जेन्ना गोंयभर पावयतात त्या वेळाचेर खंय तरी एक खंत भोगता की आमचे लोक खंय तरी आमी फाटीं आसा गांवचो लोक किंवा गांवा भायरसून जो येता दिवचलसून येता किंवा चोडणेसून पणजेसून जो लोक येता तो खंय तरी फाटीं आसा काय म्हणून. कारण सांगपाचो मुद्दो इतकोच आसा की जे तरेन आमी मयासून जेन्ना चोडणा वयता आनी हो जो स्ट्रेच जो हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो जवळ जवळ 2 किलोमिटर स्ट्रेच आसा आनी त्या स्ट्रेचाक तर आमी दोशी सायडीक पळयशीत जाल्यार तुमकां प्लास्टीक आनी घरचो कोयर हांव मुद्दाम म्हणटा घरचो कोयर. प्लास्टीक म्हळ्यार आमी कितें करता गाडयेन जेन्ना वयता उदक पियेतात त्यो बाटल्यो उडयतात किंवा कितें खाल्लेलें उडयतात. पूण जेन्ना वायट दिसता की घरचो कोयर जेन्ना हाडून तुमी हांगा असो रस्त्यार उडयतात त्या वेळाचेर खंय तरी खंत भोगता. फाटलीं 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे आमचे गव्हर्मेंट आसा सेंट्रलान आसा आनी फाटलीं गोंयान आसा आनी सगळ्यां कडेन एकूच मागता की आमी स्वच्छ भारत स्वच्छ गोंय दवरचो म्हणून. स्वच्छ गोंय जेन्ना आमी इंतरसान दवरता तेन्ना खंय तरी गव्हर्मेंट उलो मारता सेंट्रल गव्हर्मेंट उलो मारता गोवा गव्हर्मेंट उलो मारता गोंयचो सीएम उलो मारता किंवा भारताचो प्रधानमंत्री जेन्ना उलो मारता तेन्ना आमकां आमचे जितकेच कर्तव्य आसात ताका आमी साथ दिवपाक जाय आनी सगळ्या लोकां कडेन मागता की जी नियर बाय आमची घरां आसा दिवचले आसूं किंवा जी चोडणां आसूं किंवा अशे लोक येता वयता की तेंच्यांनी आपल्या घरांचो कोयर जो आसा तो ह्या स्ट्रेचार उडोवचो न्हू जेणे करून नितळसाण जी आसा ती आमकां पळोवपाक जाय. तुमकां पळोवपाक दिसतलेच की हो 2 किलोमिटर आसा फूल ग्रीन आसा दोशी सायडीक शेतां आसा. आतां ज्या जाग्यार हांव उबो आसा त्या सायडीक मँग्रोव्सचे फूल एक भाट जाल्ले आसा तयार. ताका सुद्दां ह्या आमी जो कोयर उडयतात किंवा आमी जे पेस्टिसायड उडयतात कितें उडयतात तेजो इफेक्ट ताका सुद्दां येतलो. आनी
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय हे आपल्या संस्कृतायेक लागून बरेच फामाद आसा. दर एका वाठारांतले आपले खाशेलपण आसा. केपें असोल्डा वाठारांतल्या लोकांनी 100 वर्सां आदले इंत्रूज मनोवपाचे दायज अजून मेरेन तिगोवन दवरला. पळोवया गोंयच्या केपें वाठारांतलो पारंपारीक इंत्रूज. पहिले कल्चर आसा तांच्यांनी ते बंद करपाचो यत्न केलो आणि खुबशे कडेन तांकां तशें यशय मेळ्ळें. आनीक हे जे बंद पडिल्ले ते तशेंच उरले आनीक कितल्याशाच लोकांक आपली संस्कृताय ही पूर्णपणे आज विसरून गेली. पूण कांय आदिवासी समुदायाचे लोक जेन्ना खंय खंय वेगवेगळ्या भागांनी भोंवले आणि तांकां आपली संस्कृताय ही कितली श्रीमंत आसा, कितली व्हड आसा आणि कितली महत्वाची आसा हाची जेन्ना जाणविकाय जाली तांच्यांनी ती आपली संस्कृताय परत रिवाय करपाचो प्रयत्न केलो. हाचे उत्तम उदाहरण म्हळ्यार केपें तालुक्यांतले आंबावली हांगासर दिश्टी पडटा. आणि ताज्या फाटोफाटच आज असोल्डा केपें हांगासरल्या लोकांनी आपली अशाच पद्दतीन बंद पडिल्ली संस्कृताय म्हणजेच शिगमो धालो हो एकठांय स्वरुपान आज इत्रूज स्वरुपान ते हांगासर नाचपाक सुरवात केल्या. आणि ह्या संस्कृतायेक आज वेगवेगळ्या आदिवासी भागातले वैचारीक पातळीचेर काम करपी लोक आसा तांच्यांनी हाका साबासकी व्यक्त केल्या. तुमगे मांड खंय आसा? मांड असोल्डा माशमारड आणि मागीर हे 2 वाडे नाचता आनी असोल्डा आनी कुणसाय. कितें नाचता तुमी? कसलो खेळ खेळटा? आमी कार्निवाल म्हणून खेळटा. कार्निवाला मागीर हो प्रकार कितें तुमी खेळटा तो आतां? म्हणजे उमेदीचो तो उमेद आमकां एक मजा नाचपाची. आणि तुमी गाणे खंयचे म्हणटा? एक गाणें म्हणून दाखयता? एक म्हणून दाखयता. तुला पिता तुझो पाठो मावळाने शिकवले दाखल वाटो. तुला पिता तुझो पाठो मावळाने शिकवले दाखल वाटो. हो तुम्ही आता कित्याक खेळोंक सोदता? लोकां सगळे सोडीत गेले आणि तुम्ही आयज चुकोन पडलेलो सुद्दां तुम्ही परत स्टार्ट केलो, कित्याक म्हणून करता? आमकां सोडी जाल्यार माल जाता आनी आमी प्रोत्साहन करून दवरलो चालू दवरचोच पडटा. आज जशी खेळटाली तशी पयलीं तुमी भुरगेपणां खेळटाली? भुरगेपणासान खेळटाली सगळीं आमी खेळटाली. आमगे तो एक कार्निवाल आमगेलो इंत्रूज म्हणून तो उमेदीन रात दीस आमी खेळटाली. आनी आतां आमगेली 2 वर्सां कितें कोरोना म्हणून जालें आमगे ते 2 वर्सां बंद दवरलो. आमकां खूब उमेद आसा आमगे गांवची भुरग्यां जाणटे दादल्या आमकां सगळे उमेद आहा. ती आमगे उमेदीन आमी खेळपा म्हणटा आतां आमगे आमी परत चालू केलो. पण तुम्ही पयलीं दिसान खेळत आसलेली? पयलींसान खेळप तो हाय आमगे अनास आमकां जायोय नाचपाक. आणि तुम्ही बायलो खेळटाना खंयचे गाणे बी म्हणटाली याद जाता? वय वय एक म्हणून दाखयता? म्हणटा ए बरीचे बमूर कांटे ते बरीची रे बराय गो गोरीच्या मुळा. पूण आतांच्यो बायलो आतांची भुरगीं ह्या खेळा इंट्रस्ट घेता अशें तुका दिसता काय इंट्रस्ट ना असो दिसता तांकां? येताय बायल येताय. पूण पयलीं सारको इंट्रस्ट आसा? होय पयलींसान आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. नावेलच्या पर्पेच्युअल सुकूर कॉन्व्हेंट हायस्कुलान मडगांवच्या लॉयला हायस्कुलाक हारयलो. 5-4 अशा गोल फरकाने रोमांचक जैत मेळयले. युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीन सर्त घडोवन हाडली.
सेरावली पंचायत खेळा मळार युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीन जवाहर दा कोस्टा हांचे यादीन गोय इंटर स्कूल अंडर 14 फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली। नावेलीच्या परपेच्युअल सुकूर कॉन्व्हेंट हायस्कुलान मडगांवच्या लोयोला हायस्कुलाक टाय ब्रेकरा वरवीं हारयलो। 5-4 अशा गोल फरकांनी जैत जोडले। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली। हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण उण्यांत उणे 18 फेब्रुवारी मेरेन हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा। मंगळारा सकाळी कांय सुवातांनी धुके पडटले, पूण फुडले 4 ते 5 दीस उणे तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना। गोयचो हवामान स्थिर आणि सुकी परिस्थिती तिगून उरपाची शक्यताय आसा। हवामान सुकत उरतले तशेंच निवळ मळब तिगून उरतले आणि हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना। मंगळारा चडात चड आणि उण्यांत उणे तापमान अनुक्रमान 33 डिग्री आणि 22 डिग्री सेल्सियस आसतले। ते भायर गोयच्या दर्यादेगे खातीर हवामानाची शिटकावणी ना। मंगळारा सुके हवामान, 18 फेब्रुवारी मेरेन सुके हवामान, कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय। 16 फेब्रुवारी मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना। मंगळारचे तापमान 33 आणि 22 डिग्री सेल्सियस। गोयच्या दर्यादेगे खातीर हवामानाची शिटकावणी ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो।